मुरगांव सहकार भांडार आसा ती म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग सापूच गलगलाक आयल्या। सहकार भांडारात काम करपी आणि थंयसर येवपी गिरायकांचे जिवाचे बरे वायट जावचे पयलीं खबरदारी म्हणून म्युनिसिपालिटीन हो निर्णय घेतला। पयर चेअरपर्सन हांव आणि कावन्सिलर्स मेळून वचून थंय इन्स्पेक्शन केलें आणि आमी पळयलें की इट इज व्हेरी डेंजरस टू ऑक्युपाय आनी ती मॅक्झिमम लोक येवपाचे आनी लोकांची कंज्युमर जी हें आसा ती पूण आमी तांकां नोटीस काडली की तुमी एक 15 दिसां भितर थंयचे हालचे, कित्याक इट इज बियॉन्ड रिपेर्स आनी आमचे मुखार तांचें एप्लिकेशन रिपेराक आसा तें आमी कन्सिडर करूं शकना, कित्याक आमी मातशें पॅच वर्क करून दवरल्यार एक दीस सगळे सकयल येत आनी डेंजर लोकांचे हेल्थाक डेंजर जायत म्हणून। आनी आतां आमी काडटकीच थंय एक बरो प्रोजेक्ट घेतली आनी मागीर तांकां दिवपाचें काय ना तें थारायतलीं। हाजे खातीर आमी तांकां एविक्शन नोटीस ऑलरेडी काडल्या आनी तशेंच आमच्यो आनी बिल्डिंग आसा तातूंत हांवें 190 सेक्शन आनी 249 सेक्शनान सगळे सोपस्कर पूर्ण केल्या आनी आमी आतां ती एक प्रोजेक्ट घेवपाक लागतली। सहकार भांडार म्युनिसिपालिटीक 60 लाख रुपया देणें आसा। तांणी 8 लाख रुपया भरून तांचे पुरतो बिल्डिंगेचो भाग रिपेर करपाक परमिशन मागिल्लें। तांचे 60 लाख ड्यूज आसा आमचे कडेन, पूण तांणी एक मदीं आमकां नेगोशिएशनाक आयिल्लें आनी 8 लाख भरिल्ले। 60 लाखांतले 8 लाख भरून ते रिपेर परमिशन दी अशें म्हणटाले, पूण आमी दिवना तांकां, कित्याक इट इज बियॉन्ड रिपेर आनी 8 लाख 60 लाखांतले 8 लाख भरप हे 1% सुद्दां अशें हेतून जायना न्ही, म्हणजे त्याच्यातले 10% सुद्दां जायना। तेज्या खातीर आमी तांकां सांगिल्लें की तुमी आनी थोडे भरा, एक 20-25% भरा आनी मागीर आमी रिपेर न्ही दुसरी अल्टरनेटीव प्लेस पळोवया। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब।